Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. काय आम्ही आता कलेक्टराकडे गेलो तो तेच सांगता आपल्याक म्हणटा ते आनी काय पडलेलं ना कोविड केसीस वाडल्या म्हणून तुमकां आपण परमिशन ग्रांट करूंक शकना तर आमी ताका म्हटलें सर अशें आसा तुजें बरें आसा जाल्यार आमी ताका एकूच विचारलें की आतां कॅसिनो चालू आसा इलेक्शनां चालू आसा थंयसर कोविड जावचो ना काय म्हणून दॅट इज नन ऑफ माय बिजनस म्हणटा दे हॅव गॉट सम परमनंट लायसन्स म्हणटा त्या खातीर आपूण तेंचे रिन्यू करूंक शकता म्हणटा कोविड थंय जावचो ना बरें आतां परमनंट कोणाचें आसा पळय तितल्यांकूय कोविड जावचो ना लायसनां कोणा कडेन परमनंट आहा तांकां आमकांच लागतलो हांगासर कोविड तो रिवॉक कर म्हणटा कित्याक करतली रिवॉक हांव म्हणटा रिवॉक कित्याक करतली तुमी येवन हांगा उलयले तुमी जर हांगा येवन उलयले जाल्यार आमी स्ट्रायक बंद करतली ना जाल्यार तो पर्यंत स्ट्रायक असो नासतलो Collector has not given permission. Collector did because of COVID situation. So what I suggested to him, that talk to them. He is in Kannam at the moment. So I said, I am meeting the deputy collector. I will explain to him that they deserve to be accommodated there. Now if we have a SOP, then give them some condition that they should take safe distance, they should sit at a proper social distance. You can't deprive them from sitting there. In place of 1,000, maximum is 500 people can sit there. I'm just saying they can accommodate, they can try to accommodate like this. तुम्ही कंडिशन्स घाला SOP कोविडा खातीर जर तुम्ही ताचे परमिशन रिजेक्ट केला, they are willing to